म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां नवें जिवीत दिलेलें आसा. हांवें तुमकां ते रातीक कळीत केल्लें की देवान सुरवातेक पयल्या पुस्तकांत आमकां सांगलें की ताणें आमकां ताचे सारकिल्लीं केलेलीं आसा म्हणून. ताची सारकी केलेली आसा जाल्यार आमी ताचे सारकी कित्याक म्हणून जियेना? कित्याक आमी पातकान पडटा. ताचे बरोबर जेवचे आसतना ताचो सल्लो घेवन ताका आयकून ताची उतरां दुसऱ्यांक दिवची आसतना आमी आमच्याच वस्तूंगी दिली आनी ताका लागून आमी ह्या पातकान पडून रावली. ताणें खूब प्रयत्न केलो परतून आमकां ताचे सवें ताचे सारकेलीं जावंक आनी ताचे बरोबर सगळें करपाक ताणें आमकां खूब मदत केली. पूण ती मदत पुरान आमी घेतली ना. कित्याक पातोक एक पाटी आमकां गिरासलें की ना तें मागीर आमकां आपल्या ताब्यांत करून ताच्या गुलामपणांत जिवंक आमकां मागीर ही चाल आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चाली उतरांनी मागीर ती आसता. तातूंतली भायर काडूंक ताणें आपल्या पुताक धाडलो. कशे भाशेन पूत ताचे सारकेलोच जावन जियेलो. ताच्या हुकुमा प्रमाणे जिवन ताणें एक केलें की आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या कुडींत ताणें ही सुटका पातकांतली दिली आनी तो पुनर्जीवन जावन हें नवें जिवीत आतां देवान आमकां दिलेलें आसा. आमी सगळीं जाणां वेगळीं न्हय. जशे भाशेन ताणें त्या काळार तांकां सगळ्या जाणांक एकठांयल्लीं अब्रामाच्या भावार्था वरवीं आतां आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा. तो जिवंत जेजू आनी आमच्या काळजांनी जियेता आनी आमी ताचे सवें सगळीं जाणां जियेता. हें कळीत करूंक हें नवें जिवीत आमकां दिवंक आनी ह्या जिवितान एकदम सोंपेपणी आमच्यान जिवंक जाता. ताणें आमकां सांगलां म्हणजे जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडू म्हजें ओजें. तर आमी ताका पयले वाचपान सांग आमचे दोळे तो ताचेर लावन म्हणजे ताका सदांच आमच्या सुस्कारांत हाजेर जावन जियेत तर बाकीचें एकदम सोंपें जाता. आमची चिंतना भावना रोखडीच ताचे सगळें दवरून ताची चिंतना उतरां करून आमचे सगळें उपजयता आनी त्या प्रमाणे आमच्यान जिवंक जाता. तर आयज आमी पळयता कशे भाशेन तो तांकां घोटाय दिता. भियो नाकात म्हणटा. हें सगळें आतां नवे वतीन म्हजे सवें तुमी कोत्तेल्यात जियेतेल्यात. भयणीनो आनी भावनो, आमकां कितें म्हणून उणें आसा? कांयच ना. हें नवें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. तर आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेवंक जाय आनी निश्चय करूंक जाय. आमचे दोळे ताचेरूच लावन तो आमचे भितरूच आसा ताका एकवटून आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करीत रावया. आनी हातूंतल्यान मागीर जिवीत एकदम सोंपें. कित्याक तो जावन आसा आमची वाट आनी तो आमकां ही चिंतना आमची भावना आसा ताचे सवें दवरली की ना ताच्या स्वतान तो आमकां उजवाडा येतलो आनी आमचें जिवीत ताचे सवें जें आसा तें अदीक आमी परिपूर्णपणे जिवंक लागतल्या दिसाच्या दिसा. ही खबर ताणें आमकां दिल्ली आसा. आमकां अदीक उर्बेवंत कर म्हणून आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी ताचें सवें आमचें जिवीत आसा ताका लागून देवाक दिनवासया आनी तें जिवीत ताचें सवें जिवन ताकाच तें समर्पून ताचें सवें आमचें सगळें जिवीत घडून हाडूंक आतां आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवया. आमेन.